नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार चवथीच्या भक्तिमय आणि उमेदी वातावरणात सुरू करूया गोमंतक टुडे हे बुलेटिन। सविस्तर खबरांपैकी नजर मारूया हेडलायन्साचेर। गोंयभर 1.5 दिसांच्या गणपतीक लोकांनी दिलो निरोप। सगळ्यांक सुखी समाधानी दवर आणि फुडल्या वर्सा बेगीन यो, मोरया रे बाप्पा मोरया रे असो गजर करीत 1.5 दिसांच्या गणपतींचे केले विसर्जन। केप्यां रिवणा लायटीचो शॉक लागून दोगा सख्या भावांक आयले मरण। दोगूय भाव आपल्या गरवां खातीर रानात खावड हाडपाक गेल्ले तुटून पडिल्ल्या लायटीच्या वायरीच्या संपर्कात आयिल्ल्यान लागलो शॉक। कोंकणी नाटकांचे दिग्दर्शक, कला महाविद्यालयाचे ज्येष्ठ शिक्षक आणि चित्रकार दिगंबर सिंगबाळ संवसाराक अंतरले फाटल्या कांय दिसांच्यान आशिल्ले दुयेंत। एकीकडे चवथीची उमेद आणि दुसरीकडे पावसाचो नेट। फाटल्या 24 वरांत गोंयांत झडलो 10 इंच पावस। पावसान पुराय केलो इंचाचो शेकडो। 1 जूना सावन आतां मेरेन गोंयांत 109.22 इंच पावसाची नोंद। 3 कोटी रुपया म्हणून बांदिल्लो शिरोडेचो बस स्टँड जावन रावला धवो हत्ती। कदंबा सोडल्यार एकूय खासगी बस वचना। पत्र्यांक गळटी, टॉयलेटीची दारां पडल्यात मोडून। उसगांव वाळपय रस्त्यार हेडपी गोरवांक लागून येरादारी पट्टा आडखून। गोरवांक लागून अपघातूय जावपाची शक्यताय। प्रश्न बेगोबेग करचो सुटावो लोकांची मागणी। बुधवारा व्हडा उमेदीन गणपती पुजेक लायिल्ले आणि बेरेस्तारा 1.5 दिसांच्या गणपतींचे विसर्जन। 1.5 दिसांच्या गणपतींक निरोप दितना कांय लोकांच्या दोळ्यांत दुखां आयली। सगळ्यांक सुखी समाधानी दवर आणि फुडल्या वर्सा बेगीन यो, मोरया रे बाप्पा मोरया रे असो गणरायाचो गजर करीत बेरेस्तारा 1.5 दिसांच्या गणरायांचे विसर्जन जाले। पळयात 1.5 दिसांच्या गणपती विसर्जनाची कांय खिणचित्रां। केप्यां लायटीचो शॉक लागून दोगा सख्या भावांक मरण आयले। केपेच्या हरिवणा वाठारांत ही दुर्दैवी घडणूक घडली। हे दोगूय भाव आपल्या गरवां खातीर रानात खावड हाडपाक गेल्ले तेन्ना तुटून पडिल्ले लायटीच्या वायरीच्या संपर्कात आयिल्ल्यान तांकां शॉक लागिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। चवथीच्या पयल्या दिसाच केप्यां रिवणा वाठारांत काळीज पिळवटान उडोवपी घडणूक घडली। लायटीचो शॉक लागून दोग सख्या भावांक मरण आयले। हे दोगूय भाव आपल्या गोरवां खातीर रानात खावड हाडपाक गेल्ले खंय तेन्ना तुटून पडिल्ल्या लायटीच्या वायरीच्या संपर्कात आयिल्ल्यान तांकां शॉक लागलो। शॉक लागिल्ल्यान तांकां जाग्यारूच मरण आयले। राजेंद्र गांवकार आणि मोहनदास गांवकार अशी तांची नांवां आसात। आमी आसा केपी पुलीस स्टेशना कडेन आनी हांगा येवपाचें कारण म्हणल्यार काल एक दुखद रिवणा शिवसुऱ्या गांवांत दोग जाण भाव जे करंट लागून राजेंद्र आणि मोहनदास गांवकर जे 40 आणि 46 वर्साचे दोग जाण भाव करंट लागून एक्सपायर जाल्ले आसा। आणि हेजे कारण म्हणल्यार ते खंय सांजचे अरावंड 5:30 जे प्रमाणे KPPI त्यांनी सांगोडकर यांनी माहिती दिल्या की जो स्थानिक
झॅडपी आसा सुरेश केपकर यांनी माहिती दिली की दोग जाणांक करंट येवन त्या स्पॉटार मरण पडलें. मागीर ज्या प्रमाणे 5:30 ते घरा कडल्यान भायर सरले खंय तरी तण कट करून हाडपाक. आनी तुमी पळयता फाटलीं 3 दिसां साकून जो पावस पडटा आनी ह्या पावसाचो खंय तरी हेका जेंका करंट येयल्लो आसा, करंट येवन तेंची डेथ जाल्या तेका खंय तरी तेजें कारण दिसून येयल्लें आसा. मेन म्हणल्यार जे गेले कोण सांगता जे फेन्सिंग आसा तेंका खंय तरी जे वायरीन बारीक वायर आसता तेका खंय तरी करंट पास करता आसा. कित्याक ती शेतां आसा ती गोरवां ना जाल्यार गोवरेटे नश्ट करता. हेका लागून ते स्पेशल तेंका सेफ्टी लागून केल्ले आसता. खंय तरी ही वायर तुटलेली आनी ती जे पावसाची उदकां पडलेली अशी म्हायती आमकां मेळिल्ली आसा. त्या प्रमाणे ते जो करंट आसा तो पास जाल्ल्यान खंय तरी लायव्ह ती वायरीची करंट पास जाले हे दोगांची डेथ जाली अशी म्हायती मेळ्ळ्या. पूण दुसरे बाजून अशें म्हणटात की त्या प्रमाणे लोकल सांगता की खंय तरी जी लायटीची वायर आसा ती खंय तरी कट जाल्ली आनी उदकां पडलेले तेजे हेणे तेंचो डेथ जाले. पूण एक्झॅक्ट रिजन आसा ते कळना. पूण सद्या हेजे बद्दल केपे पुलिसाचो तपास चालू आसा. आनी काल जे इन्सिडंट जालो तेन्ना आज सकाळी अर्ली मॉर्निंग ते दोनूय बॉडीज मडगांव जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा ते पंचनामा करून पोस्टमॉर्टमाक व्हेल्ले आसा. आनी ज्या प्रमाणे जी तेंची इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर आसा जयश्री कारवालो तेणी सांगला तेंचो पोस्टमॉर्टम फाल्यां जातलो म्हणून. पूण ह्यो गोश्टी खंय तरी काल जे पावसान आनी हे जाल्ल्या खंय तरी एक 34 दिसा एक रिवणा गांवांक एक दुखद घटना जाल्ली आसा. पूण एक्झॅक्टली शॉकन जाले. पूण ती लायव्ह वायर लायटीची वायर काय जे फेन्सिंग करतात जी शेतांक सेफ्टी खातीर जनावरां लागून तेका लागून हेजेर एक प्रश्नचिन्ह आसा. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर केपेंच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. कोंकणी नाटकांचे ज्येष्ठ दिग्दर्शक तशेंच कला महाविद्यालयाचे ज्येष्ठ शिक्षक आनी चित्रकार दिगंबर सिंगबाळ हांकां मरण आयलें. फाटले कांय दिसां सावन ते दुयेंत आशिल्ले. कोंकणी नाट्य दिग्दर्शक कला महाविद्यालयाचे ज्येष्ठ शिक्षक आनी चित्रकार दिगंबर सिंगबाळ हांकां मरण आयलें. कला अकॅडमीन सुरू केल्ले नाट्य सर्तींत सुरवातीसान दिगंबर सिंगबाळ हांची नाटकां आसतालीं. एक उत्कृश्ट दिग्दर्शक, प्रकाश येवजणकार, नेपथ्यकार आनी एक बरो चित्रकार म्हणून दिगंबर सिंगबाळ हांची नामना आशिल्ली. दिगंबर सिंगबाळ भायर पडिल्ल्यान गोंयच्या कला क्षेत्रांत एक पोकळी निर्माण जाल्या. लेखक दिलीप बोरकर हांणी तांकां आर्गां ओंपल्या. दिगंबर सिंगबाळ एक बरो कलाकार. गोंयचे नाट्य सर्तीन जेन्ना कला अकादमी नाट्य सर्त सुरू केली त्या वेळाचेर पयल्या कितल्याच नाटकांनी कितलींच वर्सां तांणी वेगवेगळ्यो आपल्यो भुमिका केल्यात. तो एक उत्कृश्ट दिग्दर्शक आशिल्लो. तो एक उत्कृश्ट प्रकाश येवजण करपी आशिल्लो. तो एक उत्कृश्ट नेपथ्यकार आशिल्लो. आपल्या आंगांतली सगळी कला दिगंबर सिंगबाळान नाटकाच्या मळार दिल्ली आसा. ताची खणखण माती हे पुंडलीक नायकाचें पयलें नाटक जेन्ना कला अकादमी सर्तींत आयलें तेन्ना त्या नाटकाचें दिग्दर्शन ताणें केलें आनी त्या नाटकांत धर्मा ह्या खण मास्तराची एक उत्कृश्ट भुमिका ताणें केल्ली आसा. दिगंबर जाची कला जाचे पेंटिंग्स जाणें पळयलां तेन्ना ताज्या हातांतलो गूण आमकां सगळ्यांक कळून येतलो. ताचे कितलेच विद्यार्थी कला क्षेत्रांत आसतले तांकां तो कितलो उत्कृश्ट शिक्षक आशिल्लो हाची कल्पना येतली. दिगंबर सिंगबाळ हो हालींच्या काळांत आपल्या घरांत बरो नाशिल्लो म्हणून आशिल्लो. लोकां कडलो ताजो संपर्क तुटलो आनी हाका लागून जालें कितें तर आमचे सारके तागेले खुबशे मित्र आशिल्ले ते मित्रांक तो मेळूंक पावलो ना. आज दिगंबर सिंगबाळ हाच्या वचपान गोंयच्या कला क्षेत्रांत एक खूब लुकसाण जालें अशें जरी म्हणूं येता तरी ताणें आदलें जें सगळें काम केल्लें आसा मागीर तें तियात्राच्या मळार आसूं नाटकाच्या मळार आसूं जावं तागेले पेंटिंग्स आनी हातूंत आसूं तें खूब व्हडलें आसा. आतां अशे त्या लोकांचे यादी उरपा खातीर हांची ही जी कला आसा एटलिस्ट तागेले पेंटिंग्स
खंय तरी लोकां मुखार येवपाक जाय, प्रदर्शन घडपाक जाय अशें हांव मागतां. दिगंबर सिंगबाळ एक बरो कलाकार आमचे मदल्यान आज ना जाला अशें तेन्ना मनान खूब खंत आनी दुख्ख भोगताच. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. एकीकडेन चवथीची उमेद आणि दुसरे कडेन पावसाचो नेट. चवथीच्या पहिल्याच दिसा पावसान बरोच नेट धरिल्लो. पहिल्या दिसा घोग्यांनी पावस पडून लेगीत लोकांची उमेद काय कमी जाली ना. गेल्या 24 वरांत गोंयांत 10 इंच पावस झडलो. महत्वाची गजाल म्हटल्यार पावसान इंचाचो शेकडो पुराय केला. 1 जुना सावन आतां मेरेन गोंयांत 109.22 इंच पावसाची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत 10 इंचा परस चड पावसाची नोंद जाल्या. धार बांदोड्यान सगळ्यांत चड 143.53 इंच पावस नोंद जाला. महत्वाची गजाल म्हळ्यार पावसान गोंयांत इंचाचो शेकडो पुराय केलो. 1 जुना सावन आतां मेरेन गोंयांत 109.22 इंच पावस झडलो. चवथीच्या पहिल्याच दिसा कोसळिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून दूधसागर न्हंयेच्या उदकाची पातळी बरीच वाडिल्ली. दावकोण आनी निरंकालचो रस्तो उदकापोंदा गेल्लो. तशेंच दाबाळ फोंडे मार्गावेली वाहतूक धार बांदोडेच्यान गुंडायल्ली. पळय हे उदक वर्सान वर्स अशें भरता तेन्ना हे उदकाक वाट ना आमकां वचपाक लोकांक. वर्सान वर्स हे रानाच्यान वयचें पडटा. हो रस्तो कोण करिना, कांय करिना. हो केदांच्यान आतां बुडले, रातीच्यान बुडलेलो आसा. हो कालच्यान बुडला. आतां वचपाक मेळना. आतां पर्यंत वचूंक मेळना. गावणे बांदोडे रस्त्यार व्हडले झाड कोसळिल्ले. ताका लागून रस्त्या कुशीक पार्क करून दवरिल्ले गाडयेचे आनी गॅरेजीचे बरेच लुकसाण जाले. उजो पालोवपी दळान धांव मारून झाड कातरून कुशीक काडले. तर हांगाचे रस्तो येयला पळय, फोंडेच्यान मडकय रोड आसा हो, महालक्ष्मीच्यान वयर सरून मडकय वयता पळय थंयसर हांगा तरी सगळे वाटेर अशी खुबशी झाडां आसा. ती सामकी टोटली रस्त्यार कलंडलेली आसा. ते सायडीक तांकां कांयच आजार ना. सगळी टोटल रस्त्यार बावगल्ली आसा. ती झाडांची खाणे तरी मानूंक जायना जाल्यार ती झाडां तरी मारपाक जाय. कित्याक ह्या दिसांनी आतां ती झाडां पडत आसा. खूब म्हणजे लोकांक काय तशें जिवीत आनी काय जावंक ना. पूण ती जायसर वाट पळयनासतना पयल्यान पयलीं हें काम मातशें सरकारान हाती घेवचें. पंचायतींनी ताचो फुडाकार घेवन ही जी झाडां आसा पळय न्ही तेंच्यो सामक्यो डेंजरस खाणयो तरी मानपाक जाय. हेची काळजी घेवची. फाटल्या 2 दिसांच्यान कोसळपी उटंगराच्या पावसाक लागून दिवचलची न्हंय भरून व्हांवता. उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान सगळी कडेन उदक भरला. हांव सकाळी उदीक सगळें भरलेलें आहा आनी गाडी म्हणजे अर्जंट आय गाडी थंय गाडी फोर व्हिलर पयलें उदीक चडटा हांव आनी फुडें दवरलें. पण मागीर पयलें देंवूं लागलें. आतां बरें इतकें देंवलां हांगा पळय. पण अशें कितें उदकाक लागून कोणाक कितें जावंक दिना. काय आसना पण आतां फुडें चडात जाल्यार प्रॉब्लम. डॅम मागीर उदक सोडीत वता मागीर प्रॉब्लम जाता. म्हणजे वार्षिक व्हडलो पावस येतून अशेंच जाता. फर्स्ट टायम पूण जाल्लें एकदां पूण इतलें ना. जाल्लें हेज्या चड जाल्लें पण आतां कितें जालें 4 दीस न्हू मागीर हे वचून जायना बंद जाला रस्तो. 2 दिसांच्यान कोसळपी उटंगराच्या पावसाक लागून साखळेच्या वाळवंटी न्हंयेच्या उदकाची पातळी बरीच वाडल्या. चवथीचे पयले रातीक उदक वाडिल्ल्यान पंप लावन उदक भायर काडले. उदक भायर काडिल्ल्यान बिरेस्तारा सकाळी परिस्थिती नियंत्रणात आयली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शिरोड्यात 3 कोटी रुपया मोडून बांदिल्ल्या बस स्टँडाची सामकी चवथिकाय जाल्या. बस स्टँडाच्या पत्र्यांक गळटी लागला. टॉयलेटीची दारां मोडून पडल्यात. आता ह्या बस स्टँडा कडेन मार्केट येवपाचें आसा. ताका लागून मार्केटाची दुरुस्ती करून दिवपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. हो शिरोडेचो बस स्टँड. सद्याक ह्या बस स्टँडाची सामकी चवथिकाय जाल्या. 2008 वर्सा ह्या बस स्टँडाचे व्हडा दबाज्यान उक्तावण केल्ले. पूण मार्केट एकी कडेन आनी बस स्टँड भलतेच कडेन आशिल्ल्यान लोक बस स्टँडार येनाशिल्ले. तशेंच कदंबा सोडल्यार एकूय खाजगी बस स्टँडार वचनाशिल्ली. ताका लागून हो बस स्टँड धवो हत्ती जावन रावला. बस स्टँडाच्या पत्र्याक गळटी लागल्या. टॉयलेटीची दारां मोडून पडल्यात. ह्या बस स्टँडा लागसार मार्केट प्रकल्प उबारपाचें काम सुरू आसा. मार्केटाचें काम पुराय जालें काय बाजार हांगासर स्थलांतरीत करतले.
देखून या बस स्टँडाची बेगोबेग दुरुस्ती करची म्हूण थळाव्यांनी मागणी केल्या. तुम्ही पळयलें आसतलें सायडीन की हांगा बरो पंचायतीचो व्हडलो कॉम्प्लेक्स येता, शॉपय आसात आनी लोकांची हे हांगा जातली आसा. तेन्ना ही जो बस स्टॉप आतां चलपा जाय, कित्याक ह्यो बसी आतां सावड्डेच्यो, मडगांवच्यो, फोंडेच्यो वयता, त्यो आतां जेन्ना मार्केट कॉम्प्लेक्स जातलो तेन्ना हांगा लोकांचे रहदारी वाडटली आनी जेन्ना लोकांची रहदारी वाडटली तेन्ना लोक ते सामान घेवन ती बॅगां माथ्यार मारून दुसरे कडेन वचपाक त्रास जातले. तेन्ना सरकारा कडेन एक विनंती आसा की हो जो बेगीच्या बेगीन बस स्टॉप आसा तो कसो खंयचे परिस्थितीन चालू करपाचो, ज्यो बसी हांगा येवपाच्यो वचपाच्यो कशें प्रोविजन जाता तें पळोवपा जाय. कित्याक जेणे करून हांगसरल्यान समज एक पोल खांबे घालून ओव्हरब्रीज काडून बस स्टॉपा वयल्यान डायरेक्ट शिवनाथीक येलो न्हू जाल्यार ताका एक बरो फायदो आसतलो. सावड्डेच्यान बसी येता त्यो डायरेक्ट बस स्टॉपार येतल्यो, बस स्टॉपार बसी डायरेक्ट सावड्ड्या किंवा फोंडा वयतल्यो. आनी दुसरी कशें आसा, हांगा जेन्ना शिगमो जाता, जेन्ना अमास जाता, जेन्ना कार्निवाल जाता आनी दसरो जाता तेन्ना हे रस्त्या लागून खूब त्रास जाता लोकांक. कित्याक जे कामां साकून वयता, सावड्डे वयता, मडगांव वयता, तांकां येवपा वचपाक हांगा ब्लॉक जाल्ल्या प्रमाणे तेंगे सगळे दांगड जाता. तेन्ना जर तशें ओव्हरब्रीज करून तर हांगसरल्यान शिवनाथीक केले जाल्यार तो बस स्टॉपूय बरो बांदला आसा. आयज गोंयांत नंबर 1 इगल टायप बस स्टॉप आसा, पूण तो यूज नासून तेजो कांय फायदो ना. आयज ते तुमी पळयलें आसतलें ती सगळे हांगा पत्रे गळटात, दार तेंगे ते ऑफिसां बसता ती दार सारकी ना, टॉयलेट आसा, बाथरूम आसा, थंय तो टॉयलेटीचो प्रॉब्लेम आसा. त्या खातीर जर तुमी सरकारान तेजेर एक्शन घेवन हें जर ओव्हरब्रीज बांदून तर हांगसरल्यान तर केलें, प्रोविजन केलें न्हू जाल्यार हो बस स्टॉप हांगा बरो भशेन चलतलो. आनी ही जी कॉम्प्लेक्स आसा, ही हांगा जी शॉपां आसा, शिरोडा हांगसरल्या कदंबा बस स्टँडाक सद्याक बिकट स्थिती दिसून येता. 2008 ह्या कदंबा बस स्टँडाचें उद्घाटन जाल्लें, पूण अजून पर्यंत फूल फ्लॅश बसी यो वच करपाक हांगा शकना. सरकारान खूब ट्राय केली पूण अजून पर्यंत सरकाराक यश येयलें ना. सद्याक ह्या बस स्टँडाच्या पत्र्याक फुटलेले आसा आनी पावसाक हांगा फुल्ल गळटा. त्याच बरोबर जी कदंबा बस स्टँडाच्या ऑफिसाच्या तशेंच दुकानाची दारां आसात ती एकदम बिकट जाल्ली आसा. त्याच बरोबर टॉयलेटीची स्थिती गंभीर जाल्ली आसा. पे टॉयलेट आसा पूण हांगा कोणूच नाशिल्ल्या कारणान लोकांचो हांगा यो वच करपाचो मोठ्या प्रमाणात वावर जाता. तशेंच उदकूय मोठ्या प्रमाणात वेस्ट जाता अशें दिसून येता. ह्या बस स्टँडाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. शिरोडा पंचायत तर्फे हांगा बस स्टँडात सायडीन एक मार्केट कॉम्प्लेक्स उबारलो वयता आनी फुडल्या 6 म्हयन्या नंतर हो मार्केट कॉम्प्लेक्स सुरू जातलो. त्या नंतर हांगा बस स्टँडार लोकांची गर्दी दिसून येवपाची शक्यता आसा. ताका लागून सरकारान हांगा बेगीच्या बेगीन ह्या बस स्टँडार फूल फ्लॅश बसी सुरू करपाची प्रयत्न करपाचो अशें स्थानीक लोकांचें म्हणणें आसा. नाजाल्यार हांगा पयलींच्या भशेनूच शिरोडा बाजारांत लोकांची गर्दी तशेंच ट्रॅफीक जाम अशें स्थिती दिसून येतली अशें म्हणणें आशिल्ल्या कारणान KTCन हेजेर बेगीच्या बेगीन दखल घेवची अशी मागणी स्थानिकांनी केल्ली आसा. शिरोडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. हेडपी गोरवांचो प्रश्न अजूनय सुटावो जायना. जायते कडेन गोरवां रस्त्यार बशिल्लीं दिश्टी पडटात. उसगांव वाळपय रस्त्यार बसपी हेडपी गोरवांक लागून येरादारी आडखून पडटा. राती कडेन रस्त्यार बसपी गोरवांक लागून कितलेशेच अपघात लेगीत जाल्यात. ताका लागून सरकारान बेगिनांतल्या बेगीन ह्या विशयाचेर लक्ष घालचें आनी हो विशय जो आसा तो सुटावो करचो म्हणून मागणी जावपाक लागल्या. उसगांव वाळपय रस्त्यार हेडपी गोरवांक लागून सदांच येरादारी आडखडून पडटा. रस्त्यार बसपी ह्या गोरवांक लागून ह्या रस्त्यावेल्यान यो वच करप्यांक बरो त्रास जाता. जायते फावट राती कडेन ही गोरवां रस्त्यार बशिल्लीं आसता. उसगांव, नाणूस, गांजे, गुळेले आनी हेर वाठारांतल्या रस्त्याचेर दीस रात गोरवां बशिल्लीं दिश्टी पडटात. कांय वेळार जाल्यार काळखान बशिल्लीं गोरवां दिश्टी पडनात. ताका लागून अपघातूय जावपाची शक्यताय आसता. तेन्ना संबंधीत पंचायत आनी सरकारान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन तो प्रश्न जाता तितलो बेगीन सुटावो करचो म्हूण लोकांनी मागणी केल्या. सुरज गरड हांव तिस्को उसगांवच्यान उलयतां. खरें म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार कितें म्हणल्यार आमी सरकाराक परत परत आमी मिडिया मार्फत शिटकावणी दीत आसा. कारण प्रत्येक दिसा पयलें आसा गोरवां कितलींशींच रस्त्यार गोरवां बसलेलीं आसा आनी कितली गोरवां बसलेलीं बसतात ताचे बरोबर खड्डेय आसा.
आतां जे टू व्हिलर आसा तांकां खूबच त्रास जाता. रातचे तर तांकां सांगपाचेच गरज ना, कारण ते रातची गोरवां ती व्हेरीफाय जाता. काही कडेन रिस्ट्रिक्ट मारल्या, काही गोरवां कडेन गोरवाच्या ओनरान तांकां कानान चिप्स मारल्या कितें आसा, आनी सरकार कितें सांगता तांकां फायन पडटली म्हणटा. पूण ती फायन पडटली खंय कितपत खरें आसा हें सरकारान मातशें तिचें कॉन्सन्ट्रेशन करचें. हांव सरकारा कडेन विनंती करता, जे कोण कन्सर्न पर्सन, जे डिपार्टमेंटाचे कन्सर्न पर्सन आसा तांच्यांनी ही जबाबदारी सारकी पेलची, जेणे करून जे कोण हे आसा कोण टू व्हिलर आसा तांकां मातसो हांगा रिस्क जाता, आनी जी गोरवां धरून व्हरता तांचो योग्य तो उपाय करचो आनी सगळ्यांक असो न्याय दिवचो. म्हणजे जेणे करून गव्हर्मेंटाकूय तेजें कितें तरी केल्यार तेजें बेनिफीट मेळटलें आनी लोकांकूय तेजें रेस्क्यू मेळटलें. इतलेंच हांव सरकाराक कळकळीची विनंती करता. हांव उजगांव वाठारांतलो आसलो तेन्ना हांगा आमच्या ह्या उजगांवान गोरवां पळय रस्त्यार बसता, विटमाना करून सोडटा. गोरवां बसल्या कारणान मोठे एक्सिडेंट जाता आनी हेच्या पयलीं एक्सिडेंट जावन थोडे दोग जाण मेल्ले आहा. म्हणटकीर ह्या हेची सरकारान मोठी एक दखल घेवची आनी जाता तो पर्यंत सुदारणां करची, अशी आमची गांवकाराची मागणी गांवकाराची सोडून घाल. हांव जें काम करता पळय हें खूब म्हत्वाचें काम करता. म्हाज्यान तें दोळ्यांनी पळोवन येयलो, कारण गोरवांक कळना ती आपणाक जागो मेळटा थंय बसता. तितून गाडयो वयता आसतना कितें करता, कोणाची गाडी लागली जाल्यार लोक कोणी ग्रामस्थ पळयलो की तेजे कडेन पयशे मागता, पूण तांकां तें साध्य ना. म्हणटकीर सरकारान तेची दखल घेवची आनी बरे भशेन तांकां रस्तो मोकळो करून दिवचो, ही म्हाजी मागणी. उजगांव भागात सद्याक गोरवांचे रस्त्यार बसपाचें प्रमाण वाडलेलें आसा. मोठ्या प्रमाणान गोरवां रस्त्यार बसलेली दिसून येतात. उजगांव टू वाळपय ह्या रस्त्यार तर डेली रातची तशीच दिसाची गोरवां मोठ्या प्रमाणान बसलेली दिसून येता. ताका लागून ह्या रस्त्यार मोठ्या प्रमाणान एक्सिडेंट जायत असतात. गेल्या कांय दिसां पासून हांगा रातचे टू व्हिलर कितलेशेच जाण धक्को दिवन ह्या गोरवांक धक्को दिवन पडोवन इंजर्ड जाल्ले आसात. सो गव्हर्मेंटान हेचेर बेगीच्या बेगीन दखल घेवची आनी ह्या रस्त्यार बसपी गोरवांचेर कितें तरी आनी तशेंच पंचायतीन तरी हेजेर एक्शन घेवची अशी मागणी स्थानीक लोक करीत आसा. उजगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. मारदोळात 15 वर्साच्या ल्हान चलयेचें अपहरण केल्ल्या प्रकरणी मारदोळ पुलिसांनी अनवळख्या आड गुन्हो नोंद केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे चली मंगळारच्यान बेपत्ता आशिल्ले. बुधवारा ताच्या पालकांनी कागाळ करतकीच मारदोळ पुलिसांनी ही केस अपहरण म्हणून नोंद केल्या. मारदोळ पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीत मंगळारा दनपारां एक 15 वर्साचें मायनर भुरगें 12 सुमार सून ना जाल्लें आसा आनी ह्या संबंदी बुधवारा ताच्या पेरंट्सांनी मारदोळ पुलिसांक कंप्लेन दिल्ली आनी पुलिसांनी ही केस किडनॅपिंग म्हणून रजिस्टर केल्ली आसा. मारदोळ पुलीस स्टेशनाचे PI योगेश सावंत ह्या प्रकरणाचो तपास करीत आसा. पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे जे मिसींग आसात मायनर भुरगे ती फूल फॅमिली ओरिसा हांगसरली आनी गेले कांय वर्सां पासून ती मारदोळ पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीत भाड्याच्या रुमान रावताली. मारदोळच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. चवथ म्हटल्यार फक्त मौज मजेची परब न्हय, जाल्यार चवथ म्हटल्यार कला आविश्काराची आनी गोंयच्या सांस्कृतीक दायजाचें दर्शन घडोवपी एक बेस बरी माची. चवथी निमतान जायते जण डेकोरेशनाच्या माध्यमांतल्यान आपल्या कलागुणांचें दर्शन घडयतात. घालुया एक नदर गोंयांतल्या कांय डेकोरेशनांचेर. कलेक कसलीच बंधनां आसनात. कलाकार कसल्या गजालींपासून कितें करीत ते सांगू नजो. वजरी पेडणेच्या निलेश शेटये हांणी आपल्या घरान नाल्ल्याच्या कट्ट्यांचो वापर करून इको फ्रेंडली डेकोरेशन तयार केला. पळया. वजरी पेडणेच्या शांताराम शेटये आणि तांचे फॅमिलीन प्रसाद खावपाच्या द्रोणांचो तशेंच पत्रावळींचो वापर करून सुंदर अशी सजावट केल्या. चवथीच्या उमेदी वातावरणात आता ऐकूयात उल्हास बुयाम हाणें तयार केल्ले चवथीचे खासा गीत.
सातरंगी फुलांनी रंगल्या गणपती बाप्पा मोरया, हे गणपती बाप्पा मोरया, नेवऱ्यो मोदक खाऊया, गणपती बाप्पा मोरया, नेवऱ्यो मोदक खाऊया. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.